आमकां आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा, आमी इन्क्वेस्ट करतले आनी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडटले. पोस्टमॉर्टमान कितें कॉज ऑफ डेथ तेजेर पळोवया मागीर. तसंच प्रमाणे हांगासर म्हापसा म्युनिसिपालिटी डॉक्टर नुकर भितरकर सीपी हांगासर पावले आसा. आमी पळयलें की म्हापसा वाठारांत सगळे कडेन जळी मळी जे मायग्रंट्स आउटसायडर्स येवन हांगासर स्थानीक म्हणून रावतात व तेंचेर कितें कंट्रोल कसो तरेन जातलो. आमची व्हेरिफिकेशन चालूच आसा, कंटिन्युअसली चालू आहा म्हापसा हेजेर म्हापसा सब डिव्हिजन. म्हणजे आतां जी डेड बॉडी सापडली ती कितें वळख पडटा सर? कळ्ळें आतां पळोवया न्हू, निकते येयल्या न्हू आमी धरून पळोवया वळख पळोवया कळटली. ती डेड बॉडी अनआयडेंटिफायड आसा. आमी मुद्दम पुलीस स्टेशनांत हांगारूच आसा एन भितर सरलो तेन्ना PIन म्हाका अपडेट दिली कारण तो थंय आसलो. त्या कारणाक आमकां मातशें ते प्रोग्राम करपाक मातशें लेट जालें. ही हॅज मेन्शन दॅट इट इज अननोन पर्सन, मोस्ट लायकली रॅक पिकर म्हणून सांगलेलें आसा. वी हॅव ऑलरेडी प्रपोज्ड इंस्ट्रक्टेड म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील टू रिमूव दॅट गार्बेज सायड फ्रॉम दॅट. कारण म्हाका खूब कंप्लेनी बाजारकारांचे कडल्यान कंप्लेनी आयले. पीपल सिटीजन्स वूड विजीट द मार्केट ऑल्सो हॅव कंप्लेंट अबाउट इट. अबाउट अ वीक अगो वी हॅव इंस्ट्रक्टेड the Maapsa municipal engineer as well as the chief officer to kindly relocate that site. कित्याक बाजारान भितर सरताना ते it is not a very pleasant sight to see. So with regards to that, with regards to the garbage site, it will be shifted within the next couple of weeks. With regards to the dead body, very unfortunate. I am sure that the investigation will go on. And the police कडल्यान they will find whatever post-mortem or whatever their procedure, they will find the cause of death or who is that body. I am truly upset that such an incident has happened in Maapsa, and we work together, all of us work together to ensure that our city stays safe. That is stays safe. That's the reason why we came. नमस्कार, आम्ही आसा म्हापसा मार्केटा कडेन युनियन फार्मसीच्या अपोजीट एक ब्लॅक स्पॉट आसा आनी त्या जाग्याचेर गार्बेज जी आसा ती डंप केली वयता. थंयसरूच एक गार्बेज कलेक्शन पॉयंट जो आसा थंयसर आयज सकाळी एक अज्ञात व्यक्तीची डेड बॉडी कुसलेल्या अवस्थेत हांगासरले जे टॅक्सीकार आसा तांकां दिश्ट्यान येयली. सध्या थळाव्या जाग्याचेर म्हापशेचे पुलीस तशेंच म्युनिसिपालिटीची जी CP आसा नूतन बिचोलकर तशेंच हांगासरले जे लोकल आसा एडवोकेट महेश राणे हांगासर ह्या जाग्याचेर उपस्थित आसात. ह्या जाग्याचेर इन्स्पेक्शना खातीर ही पळोवणी करपा खातीर DYSP म्हापशेचे संदेश चोडणकर हांगासर पाविल्ले आसा. त्याच प्रमाणे PI हांगासर आसा. तेंच्यांनी हांगासर येवन ही जी डेड बॉडी आसा ती पयली. त्याच प्रमाणे म्युनिसिपालिटीची जी आसा ती हर्षवॅन हांगासर पाविल्ली आसा. जे आमी जेन्ना विचारले DYSP तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की जी ओळख जी आसा ह्या डेड बॉडीची ती अजून मेरेन पटलेली ना आनी ही जी डेड बॉडी आसा काही क्षणात हर्ष वॅनीन घालून GMCन पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेली वयतली. जशी अपडेट ह्या गजालीचेर ह्या डेड बॉडीचेर आमकां मेळटा तशी अपडेट आमी गोमंतक TVच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर.